अर्जुनू आणि कृष्णू कुरुक्षेत्र युद्धापशी फुडें युद्धाची योजना आणि तंत्र पुराई आलोचन करचे खातीर युद्ध करचे जाग्याचे अवलोकन करता आशिल्लेची. कामाचे जन हस्ती आणि थंय हाणू युद्धभूमीचे रूख सकड काणू युद्धाची तयारी करता आशिल्लेची. तांतूल एक रुखारी एक गुरबंजी आपल्याला पिल्लां ओटू त्रबून आशिल्ली. कामाच्यान तो रूख पाडोवन सोडलो जाल्यारी ती गुरबंजी आणि तिची पिल्ल वांचलेची. जाल्यारी पिल्लांचे आवसूक यचन जाली. आता युद्ध सूर जाल्ले म्हळ्यारी आनी आमकां उळगाल ना. पिल्लांक आनी काही उब्बू जायना. तांकां कशी वांचोवचे तिणें हेकडे तेकडे पळयतना तिका कृष्ण दिसलो. ती कृष्णाले उबून वचून म्हळाली, ओ कृष्णा, मिगेल गूड हांनी पाडोन घाले. मिगेल पिल्ल बरे सान्न, तांकां उड्डू जायना. थाय युद्ध सूर जाल्यारी ते मरताची. कृष्णान हेकडे तेकडे पळयले. ताका तो पडलेलो गूड दिसलो. तांतू पिल्ल पोणसाची जन रूख पाडयतासाची. जाल्यार कृष्णान म्हणलें, हांवें कालचक्र राबोवच्याक जायना मू. तेदन गुरबंजाक म्हळाली, अयो, हांव आतां कसो करचें? मिज्जान पिल्लांक वांचोवच्याक जायना. जाल्यार कृष्णा, म्हाका तुगेल वयर विश्वास आसा. कृष्ण म्हणालो, तुगेल गुडान तूं मस्त आहार भरून दवरी. हेर दिवसू पांडव आनी कौरव युद्ध सूर करचार आसतना कृष्ण एकदमाक म्हणालो, अर्जुना, म्हाका तुगेल बिल्ल आनी बाण दी. अर्जुनाक जाल्लो आश्चर्य. तो म्हणालो, जाल्यार कृष्णा, तुवें युद्धांत भाग घेना म्हूण सांगिल्लें नवें. म्हाका सांग कसा मारका म्हूण. मिगेल गूर केन्नाय चुकना. जाल्यार कृष्णान एक हस्तेक दाखोवन सांगलें. त्या हस्तीन एक पिल्लाल गूड पाडोन सोडलें. ताणी बिल्लू घेवन हस्ते वयर बाण मारून सोडलो. जाल्यार बाणू हस्तेक लागन अशी तागेल घांटेक लागून घांट तुगू पडलें. सुरवेक अर्जुनाक आश्चर्य जालें. मागीर ताका हांस आयलो. तो म्हणालो, अय्या, तुगेल गुरी चुकली, हांव मारुवें. जाल्यार कृष्णान कसलेय आयकनाशी कोरून शंकू वाजोवन युद्ध सूर करच्याक सांगलें. युद्ध जावन 8 दीस जातरी कृष्ण आणि अर्जुन युद्धभूमीक चमकलेची. कृष्ण एकदमाक एक घांटेला राबून म्हणालो, ते घांट एक पटी उकळशी की. अर्जुनाक कसल्या म्हूण कळणी. जाल्यार ताणें सांगिल वरी केलें. घांटे मुळा दखून एक गुरबंजेनी 4 पिल्ल भायर उबलेची. आवस गुरबंजीन खुशीन कृष्णाले प्रदक्षिण काढली. तेदन अर्जुनाक मना गेले, कृष्णाले प्रती एक कामाक एक अर्थ आणि एक कारण असता म्हणून. ताका ताणें कृष्णाक मिगेल इतली लायक बाण मारच्याक कळना म्हणले किल्याक लज्जी केली. ही गुरबंजीक तिगेल विश्वासानच वांचयले. जाल्यार ती गुरबंजी कृष्णान कसं केल्यारी मिगेल चांगाकची म्हणून लेखून आशिल्ली. तिणें पुरा यचन सोण देवाल वैरीच सकड सोण सोडलें.